आमचे आमदार केदार नायक हांचो डिमांड आशिल्लो की आमकां ही जी कन्वेन्शनल ट्रेडिशनल फेरी आसा ती खूब कमी जाता आनी रहदारी वाडलेली आसा म्हणून एक अत्यंत आवश्यक जाय म्हणून आमी आतां 2 ह्यो फेरीज आमी घेतात आनी ह्या दोनी फेरीचे स्वरूप जर म्हाका पणजी बेती ह्या रोडाचेर जर दोनी लागता जाल्यार दोनी पसून दिवपाची आमी जबाबदारी घेवया। आमी पयली सुरवातीक एक कन्वेन्शनल फेरी आनी एक आमची रोरो फेरी ह्या रोरो अशें घालून आमी हो रूट ऑपरेट करतले। ह्या ऑपरेशनाच्या दरम्यान जर आमकां दिसलें की अजून ताची गरज आसा जाल्यार आमी परत एक फावटी जी दुसरी आसा ती फेरी तांकां प्रोवायड करतले। म्हणून आयज एक नवी टेक्नॉलॉजी घेवन आमी मुखार वतात आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता ही नवी जी रोरो फेरीज आहा आमचे आसा त्या फेरेच्यांनी मातशी धाकटी आसा 8 म्हणजे 4 व्हिलर तातूंत वचपाची हें आसा सादारण ते 40-50 मोटरसायकली आनी त्याच्याच बरोबर जर व्हेकल आमचे 4 व्हिलर कमी आसा जर जाय मॅक्झिमम 200 पॅसेंजर एकाच बरोबर व्हरपाची ताची क्षमता आसा। म्हणजेच रोल इन एंड रोल आउट अशा पद्दतीची ही रोरो फेरीज आसा। म्हणजे ताका टर्न घेवपाक लागचें ना, पयलो आयलो फर्स्ट आयलो तो फर्स्ट रिलीज जातलो अशा हातूंतल्यान आनी ताका एक म्हाका दिसता की 2-3 मिनटाच्या गतीन ही फेरीज क्रॉस करपाक शकता। 3 मिनटां लागतली 3 ते 4 मिनटां। हे फेरीज पयले 2 फेरीज ज्यो रोरो फेरीज घेतल्या आसा इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ गव्हर्मेंट। लोक म्हणटात की म्हणजे कितलेशेच कोटी मोडून त्यो घेतल्यात तशें कांय ना। विजय मरायन हांणी ह्यो फेरीज आमकां रेंटल बेजीस दिल्ले आसात कळ्ळें न्ही। ताचे जेन्ना आमी पळयतले की परफॉर्मन्स बरें आसा तेन्ना आमकां ह्यो कन्वेन्शनल फेरी रिप्लेस करच्यो पडटल्यो। आयज तुमी पळयला 30% इन्क्रीज फ्लो जाल्लो आसा रोरो फेरीचेर जर भंय दिसता आनी त्यो इनकन्विनियंट आसा जाल्यार हो फ्लो कसो वाडलो। आमकां आयज त्या रुटाचेर जे 6,000 रुपया आमकां इन्कम येताले ते आमकां आयज 30,000 जावपाक लागले। देर वेर प्रॉब्लम्स आमी आतां जे कॅश घेताले जे पयलीं पयशे थंय खुबशे प्रॉब्लम्स जाताले। आयज ताजी लिकेजीस ना रेवेन्यूच्यो। आयज लिकेजीस आमी मशीनूच घेवन रावतात, सगळें डिजिटायज केल्लें आसा। कोणाक पास काडपाक जाय जाल्यार पंचायतीनी मनीस बसलो आसा आनी ते फेरीचेरय मनीस बसलो आसा। पास काडपाक खंयच्या ऑफिसान वचपाक जाय अशेंय ना। म्हणजे सगळे तरेच्यो सवलती आनी मॉडर्न टॅक्निक्स ह्यो आमी केल्ले आसात। आमी सगळोच जो रेवेन्यू आमचो जातालो पळय न्ही टोटल इट वॉज बिटवीन 50 lakhs to 60 lakhs। आयज ह्याच रोरो फेरीचेर आमी सादारण ते 1 कोटी वर्साक करपाक शकतात। जे 32 फेरींनी जायनाशिल्ले ताचे परस एक रोरो फेरीनच आमी डबल करपाक शकतात। जस्ट अ इन्क्रीज ऑफ 5 रुपीज ऑन नॉर्मल हाजेर।